म्हाजे फुड्यान जायत फोन येयले की आमचें नांव डिलीट कोत्ताय, लोकांक हिंगा आपयताय, सिनियर सिटीजनाकूय हिंगा आपयताय. सो म्हाका सजमना कितें चल्लां पळय तें, वेदर तेमी हाका इलेक्शन करूंक जाय वो इलेक्शन करिनासतना जिखोवंक जाय. हें दिसता की फ्युचर प्लॅनिंग अशें जावंक शकता की तुमी मुद्दम आतां कशें आमच्या सातरीला सांगताय की बाबा कॅथलीक कम्युनिटीक टार्गेट केलो. अरे मोस्ट ऑफ द कॅथलीक कम्युनिटी तांकां जॉब ना म्हणटा गेल्या भायर, ते बेश्टेच गेल्याय रस्त्यार आहा थिंगा ना, तेंचो इन्कम आमचे बाबा गोंयांत काणकोण पावता आनी ते आयज ते इतली हुश आहा. पूण तांकां एक तर परवानगी मेळना की ते जेन्ना फ्री आहा तेन्ना जेन्ना इलेक्शन हिंगा डिक्लेअर जाता तेंची नांवां बाबा ते रोल आसूंकूच जाय, तांकां नांव तांकां वोटींग रायट दिवंकूच जाय. हां बरें, थोड्यांक बाबा कंपल्सरी इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करचें पडटा. ओके, आय एग्री. थोड्यांक करचें पडटा, थोड्यांक करनासतना गेल्ले आहा तांकां एक पूण चान्स दिवंकूच जाय तुमी. सो माय पॉयंट इज डोंट हॅरस द वोटर्स. ऑन द कॉन्ट्ररी आमकां एक फॅसिलिटी आहा इलेक्शन कमिशनाची की तूं हूंय वच तुज्यान कार्ड करूं जाता, इलेक्शन कार्ड करूं जाता. आमीच कितली कार्ड केली हा भायर लोकांक बाबा भायर सान दुसरे मतदारसंघांतले की ओन्ली कॅन्सलेशन हाडचें पडटा थिंगाचें. सिंपल हें कॉर्पोरेशन बाबा इलेक्शन आनी आयज उलटें जालां. तुगे नांव आहा तें काडटात, तुका प्रूफ आहा, तूं जितो आहा, वोटींग केलां पूण तरी आसतना तुजें नांव काडटात. सो हांवें थोडी सजेशन दिल्या डेप्युटी कलेक्टराक, तूं नोट कर आनी धाड कोणा धाडपाचें बाबा की अशें अशें चल्लां. सर, सिनियर सिटीजना खातीर सगळे कडेन फॅसिलिटीज उरता, सिनियर सिटीजना खातीर वेगळे रो उरता, पूण अशें आतां ह्या हेजे कडेन SIR जेन्ना चालू आसा तेन्ना सिनियर सिटीजना खातीर मागीर वेगळी फॅसिलिटीज दिल्ली ना अशें त्या संबंधान तुमी कितें कंप्लेन सांगलें काय कितें सांगलां की बाबा की जरी तर तुमी आतां हियरींग घेताय वा सेंटर म्हूण तुमी डेप्यूट करा तुमचो मनीस, ताका हियरींग घेवंक लाया. इन द लोक पंचायत एरिया वेर एवर अबाव 60 लोक जे आसा जांचेर बाबा कंप्लेन येयल्या तांची हियरींग दी. थोड्या कडेन बॅड रिडन आसाय तेंची घरा कडेन वचा, तेजी बाबा ठाम इम्प्रेशन वो तेजे कोण सोयरे आहा ते कडच्यान विचारून घेया विथ प्रूफ. व्हडलें कांय न्हू. अरे मनीस एक्जिस्टींग आहा तिका मेलो म्हूण कितें करपाक चिंतलें तुमी फुडें आतां हें See, we have given enough time and I have given representation to him. Baba, you go through it. Whoever is the authority, meet him. My level, I will go and explain to concerned authorities. पूण तुमी म्हणपा जाय ऑफिसरांनी लोकांच्या दारां वचपा जाय असले केसी, स्पेशल केसीस. Special cases, bad ridden, senior citizen. तिंगी सांग तुमी आतां हिंगा आपयताय लोकांक खरें त्रास जाय. आज आमी एक डेप्युटी कलेक्टरान एक मेमोरंडम म्हणल्यार एक ऑब्जेक्शन अशें दवरपा आयिल्लें, कारण म्हाज्या वॉर्डाक खास करून काजळकेर वॉर्डाक 37 लोकांक नोटीस काडला. आनी नोटीस कोणाक काडला? ज्या मनशांनी पयर ZP इलेक्शनाक वोटींग केलें प्लस SIRचे तेंचे कितें मिस्टेक जाली तेणें वचून डॉक्युमेंट सबमीट करून डेप्युटी कलेक्टरान व्हेरीफाय केले, तांकांय नोटीस काडला. प्लस 2 जाण जाणटी मनशां आसा ती घरांत आसा, तेंच्या भायर सरना जायना, ती नात म्हूण घरा म्हळ्यार अशें मेली अशें म्हूण तेंचेर ताणें नोटीस काडला, फॉर्म नंबर 7. जाल्यार हांव म्हणना हें कित्याक? हो खराखर अन्याय आमचेर. खास करून म्हाका दिसता लोली पंचायत टार्गेट केल्ली आसा हें अशें म्हाका दिसता. आतां आमी तेजे कडेन उलयलें आमकां कळ्ळां की लोली पंचायत टार्गेट केला. हांव म्हणना कित्याक आनी कोणी टार्गेट केलें तें. कॅथलीक कम्युनिटी टार्गेट केला अशें म्हणटा. खास करून कॅथलीक कम्युनिटी म्हाज्या वॉर्डाक 37तल्यान 3 जाण फक्त हिंदू आसा. तातूंतलो एक भुरगो रोहन म्हणटा तो, ताणें 2दा पुलिशेक ट्राय केली पूण ताका जॉब मेळना म्हणटा तो वडा पोटाक गेलो भायर. जाल्यार तुमी ताकाय नोटीस काडला, कारण तो म्हाजो खास मनीस म्हण म्हाका अशें दिसलां की म्हाजो खास म्हणून तुमी ताका नोटीस काडली. प्लस आमी 2 जाणां, बाकी उरलेली 34 जाण जीं आसा क्रिस्तांव, त्या मनशांक आमकां म्हण खास करून ज्या म्हाज्या वॉर्डाक क्रिस्तांवांक टार्गेट केल्लें आसा. आज एक्स MLA इजदोर फेर्नांडीस येयल्लो आनी तेजें म्हणणें आसा की पर्टिक्युलरली लोलये एरिया टार्गेट केल्ली आहा म्हणून रिगार्डींग ह्या इशू भितर. सी ऑब्जेक्शन मिस्टर इजदोर फेर्नांडीस एक्स MLA हांगा येवन तेजे ग्रिवेन्सीस आसले की मी एक पर्टिक्युलर पंचायतीक आमकां टार्गेट केला म्हणून. सो ओवरऑल फॉर्म 7 आसा पळय ऑब्जेक्शन ते अप टू 19 तारीख म्हळ्यार ओपन आसले.
आनी तेणे पळयल्यार म्हाका टोटल 373 ऑब्जेक्शन ओवरऑल ऑब्जेक्शन आसा 323 ऑब्जेक्शन्स ओवरऑल काणकोण कॉन्स्टिट्युन्सीक ऑब्जेक्शन ती आमी डिसायड करपाक जाय. तितूंत पयल्या कडेन पार्ट नंबर 38 टू पार्ट नंबर 42 फ्रॉम 38 टू 42 अरावंड 180 सुमार ऑब्जेक्शन्स आसा. सो म्हाका ती पयल्या कडेन म्हाका ती एकच 5 ऑलमोस्ट 50% जाल्ल्यान हांवें ते BLO काडून तेजी इन्क्वायरी केली की हेजी गजाल कितें काय म्हणून. सो ऑब्जेक्शन आसा ती ऑनलायन येता, तेजेर आमचो कोणाचो कंट्रोल आसना. सो ऑब्जेक्टर जेन्ना ऑब्जेक्शन घालता एक इलेक्टराचेर तेन्ना आमची ती नोटीस जनरेट जाता आनी ते नोटीस जनरेट जातना विथ फोटोग्राफ्स ऑब्जेक्टराचें बी नांव येता आनी इलेक्टराचें बी नांव येता. आमी ती नोटीस जनरेट करून ती आमी BLO कडच्यान ती आमी दोनूयकय धाडून दिता. ऑब्जेक्टराकय धाडटा आनी इलेक्टराकय धाडटा आनी ताका प्रॉपर आमी हियरींग डेट दिता. इफ तर ऑब्जेक्टराक दिसता की हे आसा तो तेगे नांव आसा तें रॉंगली रेकॉर्डेड जालें आसा इलेक्टराचें जाल्यार तो येवन तेजी बाजू मांडपाक शकता. आनी सपोज इलेक्टरान आपल्याचें प्रूफ ऑफ रेजिडन्स दाखोवपाचें की आपूण बाबा थंयच रावता, आपल्याक आनी खंय वोटींग ना, आपूण पुर्तुगीज नॅशनल पासपोर्ट ना, नाजाल्यार आनी आपल्याक खंयची फॉरेन नॅशनॅलिटी घेयना, तेजी तो मांडपाक शकता. सो अशें करून हियरींग करून आमी प्रॉपर लॉ प्रमाणे आमी ती फॉर्मां डिसायड करता. हितून भितर फेक बी जावपाक शकता, दुसऱ्या नांवान आतां हांव कंप्लेन घालपाक शकता कोणाचेर. तो कंट्रोल म्हाज्या फुड्याक ना न्ही. तो तो जावपाक ऑब्जेक्टर घालता, चान्सीस आसा, ताका दिसता की एका आपूण घालता ऑनलायन न्ही ते, तो घालता, पण आमी प्रॉपर इन्क्वायरी करून आमी तेजेर न्ही डिसायड करता. आतां हांवें जेन्ना पळय म्हाज्या BLO काडून इन्क्वायरी केली तितूंत पळोवपाक गेल्यार न्ही एक म्हाका 4-5 कॅटेगरी दिसल्यो. देर आर सर्टन ऑब्जेक्शन्स पीपल आर ऑलरेडी रिजायडींग बट देर आर ऑब्जेक्शन्स, ती प्रॉपर हियरींग ताका जातले. देर आर सर्टन ऑब्जेक्शन्स पीपल आर वर्किंग एब्रॉड ऑर सम अदर स्टेट्स फॉर जॉब पर्पज, पूण ते यो वचत रावता, तेजेर बी प्रॉपर हियरींग जातलें. बट देर आर सर्टन पीपल फ्रॉम लास्ट 5-6 years जावं 10 years हांगा येयलेच ना. सो बाबा तेमचे दुसरे कडेन तेमी फॉरेन नॅशनॅलिटी घेतला काय ते दुसरे कडेन शिफ्ट जाला, तेजी प्रॉपर इन्क्वायरी जावन ते फॉर्मां डिसायड जातली. आतां 2 कॅटेगरी उरला, तितूंत आमकां काणकोण कॉन्स्टिट्युन्सीक म्हाका लिस्ट आयला ते अरावंड 750 नी फॉरेन नॅशनल्स आसा. सो आमी व्हेरिफिकेशनाक करपाक गेले, थोडे ऑब्जेक्शनाक पळय तेमी घातले आसा तितून 323 भितर, तितूंत थोडेशे म्हाका फॉरेन नॅशनॅलिटीचे व्हेरीफाय जाला आनी पीपल आर एग्रीड, ते बी सांगला म्हणजे फॉरेन नॅशनॅलिटी आमचे डिलीट करचे म्हणून. आनी थोडी अशी केसी आसा वी आर डावटफूल वेदर दे आर फॉरेन नॅशनॅलिटी आसा काय ना. सो प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावन वी वील डिसायड दीस फॉर्म्स. त्यांचे पर्पजली हे कंप्लेन घालून हे हॅरेसमेंट जायना त्या वॉटर. हांव तेजेर कांय सांगूंक शकना कित्याक म्हाका खंयची कंप्लेन आयली की म्हाका तेजेर प्रॉपर हियरींग घेवचेंच पडटा. म्हाजो एक रिक्वेस्ट आसा, इन केस म्हाजो BLO रिपोर्ट दितलो, फॉर एक्झाम्पल एक प्रॉपरली तो घराडेन आसा, BLO गेलेडेन तो प्रॉपर मेळ्ळो, BLO म्हाका तो प्रॉपर रिपोर्ट घायलो की हांव ते इजिली डिसायड करतलो न्ही. इट इज डिपेंड अपॉन द BLO's रिपोर्ट वेदर इफ इट प्रॉपरली रिजायडींग ऑर नॉट. इफ द BLO सेज ही इज रिजायडींग ऑन सेम प्लेस ऑन द पर्टिक्युलर हावस आनी तर जेन्युइन आसा जाल्यार आय डोंट थिंक